ऑक्टोबर 2009 मडगांवचे नरकासूर सर्ती वेळार बॉम्ब ब्लास्ट जावन परिस्थिती सामकीच भिरांकूळ जाल्ली। गोंयाक पयलेच फावट आतंकवादाचो अणभव आयिल्लो। गोंय पुलिसांनी तपासा उपरांत विनय तळेकार, धनंजय आष्टेकर, प्रशांत आष्टेकर, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकार, दिलीप माजगांवकर ह्या 6 जाणांक धरिल्ले। NIAन केस हातांत घेतना 2010 चार्जशीट फायल केल्ली। सुमार 4 वर्सांचे ट्रायली उपरांत म्हापसा स्पेशल कोर्टान 31 डिसेंबर 2013 दिसा ठोस पुरावे ना म्हूण सगळ्यांक सोडले। अपील करपाचे वेळे भितर NIAन हायकोर्टांत स्पेशल कोर्टाचे निकालाक आव्हान दिले। निमाणी सुनावणी हायकोर्टाचे बोर्डाचेर जून 2018 लागिल्ली, मात NIAचो आदवोगाद सुनावणेक पावूंक ना। तेन्ना सावन आतां मेरेन अदीं ह्या केसीची निमाणी सुनावणी बोर्डार लागत आसा। मात याचिकादार NIA कडच्यान कोणूच पावनाशिल्ल्यान सुनावणी परत फुडें धुकलत आसा। NIA appeal in Margaon blast case has once again been placed on final hearing board starting from 19th November. But have to see that counsel for NIA once again appears or not. With Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent.